मोस्ट इम्पॉर्टंट आमकां जे जाय ते म्हटल्यार अमित पाटकरान आनी सीएम प्रमोद सावंतान ह्या विशयाचेर सविस्तर इन डिटेल विथ प्रूफ हेजेर हो स्कॅम न्हू म्हणून प्रूव्ह करचे. सिंपल विथ प्रूफ विथ डॉक्युमेंट तेंच्यांनी प्रूव्ह करचे आनी तेंच्यांनी प्रूव्ह करचे की एजी जे ओपिनियन दिता ते ओपिनियन आमकां मान्य ना म्हणून. कित्याक एजीन क्लियर कट सांगला की असले चान्स एका जे कोण आसा पळय बीड व्हरून पेमेंट करिना तांकां चान्स दिवपाचो ना म्हणून क्लियर कट एजीन सांगला आनी तेतून हे तेंच्यांनी हांगा सद्याक पाळले ना. आतां इम्पॉर्टंट एक तुमकां व्हिडिओ दाखयता. जो प्रयत्न बीजेपी 2022च्या असेंब्ली इलेक्शनात केलो, बी टीम मांडली, सी टीम मांडली, ते म्हाका दिसता हे गोंयच्या जनतेच्या मुखार एक्सपोज करपाची गरज आसा. ही आरजी आतां ओपन आज मेरेन हांवें आरजीचेर केन्ना स्टेटमेंट करूंक ना. माय फर्स्ट स्टेटमेंट आय एम क्लेमिंग दॅट दे आर बीजेपी बी. तुजो जर तर इफ यू आर फायटिंग द बीजेपी देन यू बी इन द ऑपोजिशन. यू कांट बी एन अंपायर. तू अंपायर न्ही. Either you can be in ruling, you can be in opposition. Make your stand clear. तू त्यांच्या बरोबर राहा तर तू opposition बरोबर. Because in assembly, opposition is fighting united. Manoj Parab is trying in going meeting all BJP range. So what type of politics is Manoj Parab trying to do? I think he जो प्रयत्न बीजेपी 2022च्या Now who is B team of BJP? Simple question अमित पाटकर. Simple question हे काँग्रेसीक जे दीस रात आम्ही बी टीम म्हणून बोवाळ मारीत असता. आमकांय कळपाक जाय कोण बी टीम, सगळ्या जनतेकूय कळपाक जाय कोण बी टीम ती. आणि जे वोटर काँग्रेसीक विश्वासान वोट मारता की ते बीजेपीक भायर मारतले आनी आमकां गोंय राखतले, गोंयकारांक राखतले, तेंकांय कळपाक जाय कोण बी टीम ती. ओपन चॅलेंज सीएम प्रमोद सावंताक, ओपन चॅलेंज अमित पाटकराक, ओपन चॅलेंज डायरेक्टर ऑफ मायन्साक. आम्ही जे कितें दाखयला ते रॉंग म्हणून तुम्ही प्रूव्ह करचे. व्हाईट पेपर लोकांच्या फुड्यान दवरचे. एनी क्वेश्चन? कितल्या करोडाचो स्कॅम आसतलो? ते कशें आसा आतां 38,000 टनाचो ओवर आसलो तर 1200 रुपयांक तांकां दिल्लो. म्हणजे जर हे पळोवपाक गेले जाल्यार ओवर ऑलमोस्ट 5 ते 6 करोडाचो ओवर आसा हांगा. आनी हे एकूच न्हू, अशे भरपूर स्कॅम आहा. कित्याक मायनिंग ई ऑप्शन जे जाला ते ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 16 मिलियन टन जाला. जर भितर आमी 1,000 जर रुपया धरले जाल्यार ऑलमोस्ट 16,000-17,000 कोटी जातात. येवपाक जाय आमकां. पूण हेजेर इन डिटेल जे आसा बाकीचे जे स्कॅम आसा नाजाल्यार इन डेप्थ हे ऑप्शन कितें, ऑप्शनान कितें गडबड जाले आनी खंय खंय कोण कोण भितर गडबडीन आसा हे सगळे जसो टायम येतलो तसो आमी तुमच्या फुड्यान दवरतलो. आयचो प्रेस कॉन्फरन्स फक्त इतल्याक लागून आसले की बीजेपी आनी काँग्रेसचो जो मोग आसा, हे मोगा जे तेंचे आसा पळय, हो चिखल आसा, मायनीचो चिखल तो कांपाला जाला तो मोगा हो लव्ह स्टोरी आहा पळय, ही लव्ह स्टोरी कितली ओल्ड आसा. आनी हे एमएलए विकपाचे जे काम आसा पळय तेचे फाटल्यान कितें कॉन्स्पिरेसी आसा, फाटल्यान कितें चलता पळय ते हे. बिकॉज ऑफ दीस असली कर्मां हे करतात म्हणून हे एकले दीस वयतात जिखतात आनी बीजेपी कडेन वयतात, बीजेपी कडेन सेटिंग करतात. आनी दुसरे कडेन जेन्ना प्रेस दिसले की आरजीबीटी म्हणून थंय बोवाळ मारप आनी काय ना. सो आमची ओपन चॅलेंज 140 वर्सां ग्रँड ओल्ड पार्टी, सगळ्यात व्हडले भारताचे राज्य केल्ली, सगळ्यात चड टायम राज्य केल्ली पार्टी, गोंयांनी कितलीशी वर्सां राज्य केल्ली पार्टी, त्या पार्टीन एक नवी पॉलिटिकल पार्टी 2 वर्सां सुद्दां सारखी आमकां जावना. हे नव्या पॉलिटिकल पार्टीन जे क्वेश्चन केला ते कापासतात आसल्यार तेंच्यांनी आन्सर करचें.